सेल्फ ग्रुप की इन बहनों को सर्विस ओरिएंटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले अस्पतालों में खाना पहुंचाते हैं। इस प्रकार से उनका डेवलपमेंट भी होगा। मैंने सेल्फ ग्रुप की इन बहनों को सर्विस ओरिएंटेड कुछ सेल्फ हेल्प आते हैं उनको खाना पहुंचाते हैं, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले अस्पतालों में खाना पहुंचाते हैं। एक प्रकार से या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आज पंतप्रधान मोदींजीचे आमच्या गोंयकारांकडे इंटरॅक्शन हो सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आणि जवळजवळ म्हाका दिसता 6-7 ग्रुपा कडेन आनी मनशां कडेन 50 जाणां कडेन तेंचे इंटरॅक्शन जालें। 3 ग्रुप आनी 6-7 मनशां कडेन इंटरॅक्शन जालें। डिफरंट फिल्डान ह्या गोंयांत सरकाराच्या मदतीन तेंच्यांनी खंयचे फॅसिलिटीज घेतला तेचे उलोवप जालें आनी तांकां पंतप्रधान मोदीं कडेन इंटरॅक्शन अशें हे आयडिया म्हणजे सरकार सेंट्रल BJPचो आनी हांगा सरकार गोंयांत BJPचो आसल्या कारणान तें कार्य ह्या लोकां खातीर जाता सरकाराच्या उपकारान तेचेर एक प्रकाश घालपाक म्हणून कार्यक्रम खास करून तेतूंतल्या तेतून आयज पयली गोश्ट म्हणजे स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटाना आमी 100% फर्स्ट डोस वॅक्सिनेशन जाला आनी 100 कोटी नेशनान जाला। ही एक बरी अभिमानाची गोष्ट। आज आमचे सगळे कार्यकर्ते आमच्या हांगासर मुरगांवचो अध्यक्ष आमचो चेअरपर्सन मुरगांवचे संजय वेळेकर सगळे कावन्सिलर्स खुबशे कार्यकर्ते ह्या तालुक्यांतले सगळे जाण एक वर्च्युअल इंटरॅक्शन पळोवपाक आमचो पंतप्रधान आमच्या लोकां कडेन कसो उलयता पळोवपाक म्हणून सगळे जमलेले। तो कार्यक्रम सगळ्या म्युन्सिपालिटीन सगळ्या पंचायतीन आपण आयोजीत केल्लो आनी म्हाका खबर आहा की बरो प्रतिसाद जसो प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी सरकाराक गोंयांत आनी देशांत दिता तसोच प्रतिसाद आयजय दिसता। फाटल्यान पयल्यार तुमी जवळ 200-300 लोक ह्या कार्यक्रमाक म्युन्सिपालिटीन वाचपाक येयले। पयलीं तो कार्यक्रम आमी ह्या हॉलांत करपाचो केलो पूण लोकांनी सांगलें की आमकां ताका जॉयन जावपाक जाय म्हणून हांवें सकाळीं फुडें सीपीक फोन केलो, सिलोक फोन केलो आनी कार्यक्रम जनता वाचनान गेलो। खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी हे कित्याक जाता अशें तर जशें सरकार बरें काम करता तेन्ना लोक तुमचे कडेन सगळे जाण येता आपलें कितें काम आहा तें करून घेता